उमेदवारी फाटी घेवपाचो आज निमाणो दीस 2 सप्तकांनी येतली वेंचणूक। जैत जोडपा खातीर सगळे पक्ष नेटान हातपाय मारपाक लागल्यात। परत एकदा सरकार भोवमतान हाडपाक भाजपाक ही वेंचणूक प्रेस्टीज इश्यू जावन रावला। दुसऱ्या वटेन भाजपाक सत्य भारी करपाक विरोधी पक्ष झुजताना दिश्टी पडटात। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह स्वता भाजपाच्या प्रचारांत वांटेकार जाला। कालच्यान तो गोंय भोंवडेर आसा। काल वेगवेगळ्या मतदारसंघांनी ताणें भाजपाच्या प्रचारांत वांटो घेतलो। काल ताणें सावड्डे मतदारसंघात कार्यकर्त्यांक मार्गदर्शन केलें। भारतीय जनता पार्टी ये डबल इंजन की सरकार के लिए आपके पास आशीर्वाद मांगने आई। अस्थिरता से गोवा का भला नहीं होगा। मुझे बताओ, आप पार्टी यहां सरकार बना सकती है क्या? वोट ले जाएगी, ज्यादा से ज्यादा एक आधा एमएलए चुनकर आए तो आए, वरना भगवान जाने। कर सकते हैं क्या सरकार? 20 पार कर सकते हैं? टीएमसी कर सकती है? ये सारी पार्टियां अस्थिरता फैलाएगी। हम आपसे आशीर्वाद मांगने आए हैं कि 2022 में 22 सीटों के साथ, 22 से ज्यादा सीटों के साथ एक पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार। ऊपर नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, नीचे प्रमोद सावंत की सरकार बना दीजिए। गोवा का जो विकास का काम आगे बढ़ा है, अब गोवा को समृद्ध बनाने की प्रक्रिया अगले 5 साल में हम पूरी करना चाहते हैं। भाजपाच्या उमेदवारांनी सुद्धा दारादारांनी भोवून मतदारांचो कौल घेवपाक सुरवात केला। माद्रेचो भाजपाचो उमेदवार दयानंद सोपटेन दारादारांनी वचून प्रचार केलो। पळयात। दयानंद सोपटेचो विश्वास म्हणजे काहीतरी काम करताना दाखवलेलो आसा आणि ह्याच कार्याच्या माध्यमातून नक्कीच ह्या हरमल गांवांत आणि हरमल गांवा सगळे मांद्रातली 9 पंचायतीची जनता जी आहा ती एक संघ फाटली रावतली आणि परत म्हाका देवदेवतेचो आशीर्वाद त्याच बरोबर माझ्या भाव भयणांचो पाठिंबो नक्कीच मेळटलो आणि आमदारय घडयतले इतले सांगता। परत एकदा ह्या सगळ्या कार्यकर्त्यांचे मनापासून स्वागत। डॉक्टर प्रमोद सावंत जो मुख्यमंत्री आसा त्या जेन्ना आमी उमेदवारी अर्ज सादर करून गेल्ले पेडणा गेल्ले तेन्ना तेणी आपल्या तोंडान सांगलेले आसा तुम्ही हे फावट आमदार निवडून दिवच्यात ना तर ह्या पेडणे मतदारसंघाचो पालकमंत्री किंवा मांद्र्याचो मंत्री म्हणून तुम्ही निवडून दिता। मॅनिफेस्टो दिवपाक वयतात त्या वेळार त्या घरातली महिला किंवा ज्या त्या घरात जो कोण व्यक्ती आसतलो तो आमच्या बरोबर 10 घरां फुडली कॅम्पेनिंग करपाक आमच्या बरोबर येता। ह्याच्या वेळार कळटा की ह्या मांद्रे मतदारसंघातली जनता आमदाराच्या कामा बद्दल खुश आसा। गोवा फॉरवर्डाची उमेदवारी वगडावन बशिल्लो शिवोलेचो आदलो आमदार विनोद पालयेकार अपक्ष म्हूण उबो रावला। अपक्ष उमेदवार म्हूण ताणें मतदारसंघात भोंवपाक सुरवात केल्या। आयज ताणें दारादारांनी वचून मतदारांचो कौल घेतलो। एकूय जॉब दिवंक ना, कित्याक दिवंक ना तो लोकांक कळोंक जाय न्हू। आयज मायकल येयलो शिवोलेन कालांगूटसून तेणें बाबड्यान 4-5 तरी जॉब दिले। माझ्या समक्ष हांव तुका हांगा आमच्या वाठारांत दाखयता 3-4 जॉब दिले, पूण तेका आयज 70 आसून जॉब कित्याक ना? तेजे एक काम कित्याक जायना? ओपोजिशनाक आसलेल्या कारणाक लागून। याचे उत्तर म्हणजे तेजे उत्तर तुम्ही दिया। आम्ही विरोधी पक्षान आता उरले आणि विरोधी पक्षान उरल्यानंतर ह्यो ज्यो समस्या आहा परिकर गेल्यानंतर ज्या वेळार मंत्री असता तेन्ना मंत्र्याक पावर असता आणि विरोधी पक्षाच्या आमदारांचे कामाच जायना। तर ह्यो गोष्टी जावचे तेणी अत्यंत म्हत्वाचो असो प्रश्न उपस्थित केल्लो आसा। हांव तेच उलयलां की हे जे बेरोजगार युवक आहात तांकां आयज जॉब मेळप ही काळाची गरज आसा। ते जॉब मेळ्ळ्या उपरांत त्याच्या घरान चूल पेट्टली हे एक अत्यंत म्हत्वाचें आसा आणि ते मेळप तेणी जो म्हत्वाचो प्रश्न उपस्थित केला तेजें हांव स्वागत करता। अशा तरेचे प्रश्न प्रत्येक नागरीक विचारतलो, प्रत्येकाक एक कळकळ आसा, तळमळ आसा, तांच्या घरान जे जे दुख्ख ते पळयतात ते साहजीक आसा। आणि अशा तरेचे जर जॉब आमी दिवंक शकना जाल्यार आमी लोकप्रतिनिधी म्हणून रावपाक आमकां कारण ना अशें म्हाका दिसता। आमची तशी लायकी ना अशें म्हाका दिसता। त्यामुळे येणारी जी ही 5 वर्सां आसा ते हांवें आतांच उलयलां की प्रत्येक क्षण हो म्हाज्या नागरिकांच्या सेवे खातीर आसतलो। हेज्या फुडें पळय गोवा 365 खातीर माद्रेच्यान संदीप कामुलकार।